आज आमी दिसभरात वेगवेगळे जे पळय घडणुको घडल्या तातूंत महत्वाची गजाल परत परत चर्चेक घेत आसात ते आसात काँग्रेसीचे 8 जाण फुटून बीजेपीन गेल्यात, बीजेपीन तांकां घेतल्यात, मानान घेतल्यात। इतलेंच न्हय जाल्यार आतां तांकां कांय जाणांक मंत्रीपद दिवपाची शक्यताय आसा। ह्या विशयाचेर एक महत्वाची चर्चा आमी सकाळीं केल्या आनी आतां आमी ताजे संदर्भांत दुसरी चर्चा करपाची आसात, कारण आतां हळू चित्र सामकें सामकार आयिल्लें आसा, चित्र नितळ जाल्लें आसा। आमी पळयतात की काँग्रेसीचे 11 जाण आशिल्ले तातूंतले 8 जाण फुटल्यात, आतां फकत 3 जाण उरिल्ले आसात। बीजेपीन 20 जाण आशिल्ले, खरें तांकां 2 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वांगड्याचो तेंको आशिल्लो, 3 अपक्षांचो तेंको आशिल्लो, म्हणटकीर जवळ जवळ 33 जाण आतां काँग्रेसींतल्यान 8 जाण येतकीर भाजपाचे सपोर्टर्स किंवा भाजपाची विधानसभेतली स्ट्रेंथ जाल्यार 33 जाण, म्हणजे 33 विरुद्ध 7 असो एक वेगळो देखाव आज आमकां पळोवंक मेळटलो। आनीक तातूंत भितर 3 काँग्रेसवाले, 2 आप, 1 गोवा फॉरवर्ड आनी 1 आरजी अशे 7 जाण उरिल्ले आसात। ते आतां विधानसभा कशी लडयता हाचे संदर्भांत चर्चा जातली। हाचे संदर्भांत फुडले कांय दिसांनी नियाळ जावपाचो आसा। बीजेपीन भितर तुमी जाणात 20 जाण प्लस 8 अशें म्हणून 28 जाण जाल्ले आसात। बीजेपीचो स्लोगन 2022चे वेंचणुकेर कितें आशिल्लो, 2022 आनी आमी 22 जाण जिखून हाडटले म्हणून, पूण आज जाला 28 जाण तांचे। आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तर सरळ सांगलां की आपले वेळार पयले वेळार काँग्रेसींतल्यान 10 जाण फुटून आयिल्ले आनी आतां दुसरे खेपे 8 जाण आयल्यात आनी तांणी हें क्रेडीट स्वता कडेन घेतिल्लें आहा। तांणी एक स्थिर सरकार दिवपाचे नदरेन तुमी पळयतात फाटले कांय वर्सां जवळ जवळ 1.5 वर्स तांणी स्थिर सरकार दिवपाचे नदरेन पावल घालां आनी आतां 33 जाणांचे संख्याबळ घेवन हे अत्यंत स्थिर सरकार उबें राविल्लें आसा। पूण आमकां ताजे परस आमकां घडये आयज म्हत्वाची चर्चा करपाची आसा ती अशी की अशे तरेची मतां लोक वेगवेगळ्या पक्षाक दितात, लोकांक विरोधी पक्षी घटमूट जाल्लो जाय आसता, पूण तशें जाता काय कितें, हे विरोधी पक्षांतले वांगडी फुटून सत्ताधारी पक्षांत वतात आनी मतदारांचो बिट्रेयल, मतदारांचो विश्वासघात जाल्लो एक दिश्टी पडटा। आनीक देवा कडेन सोपूत घेतात, प्रतिज्ञापत्राचेर सयो करतात, सगळ्या लोकां मुखार ही प्रतिज्ञापत्रां दवरतात आनी मागीर आमी पळयतात तरी आसतना देवाक आनी गुटलायला प्रतिज्ञापत्रा संदर्भांत ताणें विश्वासघात केल्लो आमकां पळोवंक मेळटात। ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आज आमी सकाळीं चर्चा केली। तातूंत भितर दिलीप बोरकार पत्रकार आनी फ्रँकी ग्रासियस एक ज्येश्ठ पत्रकार आमचे मदीं आशिल्ले। आज 2 मानेस्त आमचे भितर आसात। आमचे मदीं आसात राजेंद्र बाब काकोडकार, एक विचारवंत, एक लेखक। आमचे मदीं आहा गिरिराज पै वेर्णेकार, जे स्वता बीजेपीच्या वांगडी आसात। आनीक 2 जाणांक हांव ह्या कार्यावळींत येवकार दिता। म्हाका तुमचे कडल्यान सगळ्यान पयलीं समजून घेवपाचें राजेंद्र बाब, तुजे कडेन थोडे भितर म्हाका सांग, तूं हे घडणुके कडेन कशें पळयता? ही घडणूक प्रत्येक जाण एक्सपेक्ट करताले जातली म्हणून। आतांच न्ही, जेन्ना ते 10 फुटिल्ले न्ही, त्या दिसा साकून फुडले असेंब्लीक हे फुट्टले काँग्रेसीचे, हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें। पूण खंय तरी लोकांक कितें तरी दिसतालें म्हणून तांणी मतां दिलीं। आतां लोकांक कळ्ळां की हें जावपाचेंच, हें जातलेंच आनी हें जालें। गिरिराज बाब, एक चर्चा अशी आसा की हे आतां लोक जाण आशिल्ले फाटलो आतां म्हयनोभर केन्ना फुट्टा 8 जाण जायना, 6 जाण जाले, 2 जाण उरल्या आनी मागीर आतां परत चर्चा सुरू जाली वर्तमानपत्रांतल्यान, म्हाळ म्हयनो जालो, म्हाळ म्हयन्यान दिगंबर कांय करपाना, इतल्यार पळयल्यार जालें बाबा एकदाचें। आनी लोक आतां फुटले ताजे परस लोक आतां विचार करपाक लागले की चल जावपाचें एकदाचें जावन गेलें। सो तूं ह्या घडणुके कडेन कसो पळयता? तूं आज खूश असो दिसता म्हाका दिसता आमी गोंयान पॉलिटिकल बदल जावप हें म्हाका दिसता नवें न्हय। मागीर तुमी राजन बाबाची वळख करून दितना तृणमूल काँग्रेसचो उल्लेख केलो ना, सो म्हाका ते सद्या तृणमुलान आसात काय ना हाजेर एक क्वेश्चन मार्क तयार जालो। आनी म्हाका दिसता बरें आसा, म्हणजे जेन्ना इलेक्शना पयलीं आमी पळयलें की खंयचो मनीस खंयच्या पक्षान वता, सो म्हाका दिसता हें अशें कितें अजाप अशें गोंयच्या राजकारणान घडूना। दुसरें एक खंय तरी काँग्रेसीची वैचारीक दिवाळखोरी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या घटनेंतल्यान कळून येता। म्हणजे तुमी जेन्ना डिबेट्स घेताले इलेक्शना पयलीं, हांवें तेन्नाय सांगिल्लें की देवा समोर शपथ घेवप किंवा प्रतिज्ञापत्र तुम्ही तेन्ना घेता जेन्ना तुमकां एक म्हणजे जिखपाची हमी नासता, कारण सरकार सोडून जनरली कोण वचना।
किंवा दुसरें जेन्ना तुमचो ओन्ली ग्लू इज सम शपथ किंवा प्रमाणपत्र किंवा बाकी कितें भाजपान कित्याक घेतलें ना अशें न्ही की भाजपान फक्त कोर भाजपाचे आशिल्ले काही लोक जे बाकीच्या पक्षांतल्यान आयिल्ले ते आशिल्ले पण आमी केन्नाच अशी म्हाका दिसता जी नाटकां आसा ती केली ना आनी म्हाका दिसता दीस इज द एसेन्स ऑफ BJP आनी BJP's आयडियोलॉजी दुसरें खंय तरी ही घडाघोड म्हणजे आतां जशें राजन बाबान म्हणलें की खूब पयलींच्यान दिसतालें पण म्हाका दिसता टायमींग खूब म्हत्वाचें आसा म्हणजे राहुल गांधी खंय तरी भारत जोडो यात्रा करता आनी काँग्रेसचे 8 आमदार इन्स्पिरेशन घेतात की एकूच पक्ष जो भारत जोडूंक शकता तो म्हणजे भाजपा म्हणून आमी भाजपा जॉईन जावया म्हणून सो जशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें की काँग्रेस छोडो हें गोंयच्यान सुरू जालें म्हाका दिसता म्हणजे तातूंत कितें म्हणटा आमी गोंय सदांच म्हणजे आमी प्रधानमंत्र्याक सुद्दां कॅम्पेन चीफ म्हाका दिसता ते गोंयान जाले 2013 तशेंच काँग्रेस छोडोची जी म्हाका दिसता नीव आसा किंवा बुन्याद आसा ती आमी गोंयच्यान घालून दिल्या आनी हांवें तशें म्हणलें की BJP तुमी खंयच्याय पक्षांतल्यान येवं शेवटाक आयडियोलॉजीच्या जोरार चलता आज आमचो मुख्यमंत्री आसत किंवा आमचे प्रदेश अध्यक्ष आसत काँग्रेसीन सांगचें अमित पाटकर हो काँग्रेस केन्ना जॉईन जालो आनी ताका अध्यक्ष केन्ना केलो तुमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो आशिल्लो मायकल लोबो तो 15-20 वर्सां भाजपान वचून तुमी ताका लिडर ऑपोजिशन करता सो म्हाका दिसता खंय तरी लॉयल बाबतींत घडलां दिगंबरान 94 काँग्रेसींतल्यान भायर फुटचो ना म्हणून आपल्याक उमेदवारी दिन जाल्या अशें म्हणलें आनी दुसरे दीस तो BJPन गेलो आतां पयर सोपूत घेतलो ताणें पर्रेकाराचो विश्वासघात केलो म्हणजे येदो व्हडलो बोवाळ पर्रेकारान केल्लो विश्वासघात करून सरकार उडोवन तो काँग्रेसीन गेलो आनी आतां तो परत येयलो ताका तुमी घेतात नाही पण म्हाका दिसता परत हांव त्या मेन मुद्द्यार येता की भाजपाचे तुमी 3 जाल्ले मुख्यमंत्री घेयात मागीर मनोहरबाब पर्रीकार आसूं लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसूं किंवा आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं लक्ष्मीकांत पार्सेकारान जवळ जवळ तुमकां शह दिवपाचो प्रयत्न केला नाही पार्टी तांणी शेवटाक कशें जाता न्ही म्हणजे तेच राजकारणान शेवटाक खंय तरी एक काही लोक बळी पडटा की ते कितें आपल्याक पार्टीन दिला ते पळयना जेन्ना टिकेट डिनाय जाता तेन्ना पार्टी सोडटा हो जो पळय ताजोच मुद्दो घेवन हांव राजन बाब तुजे कडेन येता की BJP एक तेंपर फुटपा सारकी नाशिल्ली पार्टी लक्ष्मीकांत पार्सेकर तो पयले 4 जाणां भितरलो लक्ष्मीकांत पार्सेकर तो फुट्टा तो पक्षाच्या विरुद्ध उबो रावता पक्षा बद्दल तो स्टेटमेंट करता अशे तरेचे आमी एक सगळ्या पक्षान हीच कीड जे पळय आतां म्हणटात न्ही की आयडियोलॉजी ताणें आमचे गिरिराज भवन म्हणला आयडियोलॉजी ही आतां पुसट जावत पातळ जायत गेल्या कितें तुका दिसता आयडियोलॉजी परस मेन इशू म्हणटा मतदार कोणाचो मतदार कॅन्डिडेटाचो काय पार्टेचो हाजेर सगळें अवलंबून आसा आनी दुसरी कितें आहा जेन्ना एक पार्टी सेंटरा आसता तांचे कडेन ईडी आसता तांचे कडेन CBI आसता तांचे कडेन सगळो कंट्रोल आसता त्या कंट्रोलान आज पर्यंत काँग्रेसीन मायल्डली केल्लें पूण BJPन ताजो फूल यूज केलो दुसरें आमी याद आसा तुमकां की पयलीं एक वॅट म्हणटाले काका कितें चर्चिल आशिल्लो तेन्ना बरोबर की 14% जो मायकेल लोबो आज BJP जॉईन जाला काँग्रेसींतल्यान बरोबर त्याने BJPंतल्यान सोडून आयलो तेन्ना सांगिल्लें ये सरकार 35% की आहे बरोबर 35% म्हणल्यार बजेटांतले 10,000 कोटयांतले 35% म्हळ्यार कितले इतले पयशे तुजे कडेन आसतकीर कोणाकय घेवपा जाता कोणाकय घेवंक जाता फाल्यां जाय जाल्यार MP सुद्दां घेवपा जातले तुमकां MLA करता म्हणून सो हे मेन गोश्ट म्हणटी म्हाका गिरिराज बाब एकच सांग तुवें म्हणलें आपले पार्टीन आयडियोलॉजी आसा पक्षान निश्ठावान म्हणटा तुवें शब्द वापरला म्हाका तुजे कडेन घेवपा जाय तुमी आतां ह्या सो कॉल्ड निश्ठावानाक काँग्रेसींतल्यान घेतकीर तुमच्या साळगांवाक जे पळय कितें निश्ठावान आशिल्लें तांचें कितें जातलें मुरगांव सारक्या जाग्यार निश्ठावान इतले तेंपाचो मंत्री आशिल्ले तांचें कितें जातलें मडगांवां सामकें इतलो तेंप तुमचे लोक कार्यकर्ते झगडटाले 3 आतां टर्म जाले इलेक्शनाक ते उबे रावता पडू ते पूण ते सामके किल्लो लडयता तांचें कितें जातलें पणजे तर सामके BJPचे निश्ठावान उबंद पडल्यात आमी पळयलो ताळगांवान तुमचे पळय निश्ठावान आशिल्ले ते उबंद पडल्यात सो हें कितें चल्लां BJPन म्हाका तुजे कडेन तूं गिरिराज हो पार्टीचो एक बरो म्हणयारो म्हणून आसाच पूण एक
एक कार्यकर्तो निश्ठावान म्हणून तुवें एक इंट्रोस्पेक्शन किंवा तुवें एक 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 कितें म्हणटा ताका एक विचारमंथन करचें अशें दिसून तुका? कशें आसा न्ही, म्हाका दिसता आमी खूब वेळा म्हणजे हेड्स आय विन टेल्स यू लूज. म्हाका दिसता भाजपाचो जेन्ना विरोधान आर्ग्युमेंट जाता खंय तरी विरोधकांचो आर्ग्युमेंट असो जाता. म्हणजे राजेंद्र बाब मतदारां बद्दल उलयता म्हाका खूब बरें दिसलें, पण म्हाका दिसता तांच्या मतदारांनी कितलें आयकलें 2022 हें आमकां सगळ्यांक कळून चुकलां. सो खंय तरी हांव ताका विचारलें तुका तृणमुलाचो गोंयचो एक मुख्य कार्यकर्तो नेता म्हणून वळख करून दिवं काय एक मतदार एक विचारवंत म्हणून करून दिवं? कारण म्हाका एक कशें जाय आशिल्लें की निमाणें तृणमूल ह्या पक्षा परस एक गोंयच्या बद्दल आस्था आशिल्लो विचार करपी मनीस ह्या पॅनलाचेर आयचो असो दिसतालो. सो ताणें आपल्याला तृणमुलाचें पळय जें कितें आसा तें मातशें कोट पेल्यान दवरून एक सादो मनीस एक विचारवंत म्हणून जावचो बसचो अशें म्हाका दिशिल्लें. नाही, पण म्हाका तरी दिसता म्हणजे जेन्ना हांव वतालो डिबेटीचेर इवन स्पोक्स पर्सन जावच्या पयलीं आय वॉज व्हेरी ओपन की आय एम अ बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी सिंपथायझर. तशें जेन्ना तशें तुमी आयडियोलॉजीचेर म्हणलें म्हणजे आज हांव परत त्याच विशयाचेर येता. शेवटाक जे MLA येवप आसत किंवा बाकीचे कार्यकर्ते जोडप म्हणजे आतां जेन्ना बूथ सशक्तीकरण करता तेन्ना लोक जोडप बी हें म्हाका दिसता कॉमन, बट शेवटाक पार्टीचो कोर कितें म्हणजे आज अध्यक्ष जे आमचे सदानंद तानावडे आसा तांच्या बद्दल आमी म्हणूंक शकता काय की ते खंयच्यान तरी हाडल्या डॉक्टर प्रमोद सावंत. सो हांव म्हणटा की BJPन आपली आयडियोलॉजी आनी कोर तशीच साबूत दवरल्या आनी डिस्पायट ऑफ म्हणजे हुएवर एंटर्स BJP's कोर आयडियोलॉजी हॅज नॉट बीन डायल्युटेड. दुसरें राजेंद्र बाबान कन्विनियंटली ED आणि CBI म्हणजे तांची पार्टी ED CBI पुलीस न्हय, ते डायरेक्ट मारतात लोकांक. हे बंगालाचे सत्य आसा. नाही आमच्या कशें आसा तांच्या विरोधान उलयणारे एक्चुअली आपलो जीव हे करचो पडटा, धक्के खावचे पडटा, मार खावचो पडटा, जीवूय दिवचो पडटा. पण भाजपाच्या केसीन कशें आतां बिहार नितीश कुमारान सोडले तेन्ना ED CBI नासता ना, पण तेन्ना BJPक ब्लो. पण आनी खंय जर काँग्रेसीक ब्लो लागत BJP कडेन ED आसा. महाराष्ट्रा सारक्या जाग्यार तुमी आमच्या बरोबर कोएलिशनान सरकार म्हणजे इलेक्शन लडटा, इलेक्शन आयलें की तुमकां आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस जावन तुमी काँग्रेसी बरोबर करतात तेन्ना कितें बिग ब्लो टू BJP. बिहार बिग ब्लो टू BJP किंवा बाकीची खंयची सरकार घडयता बिग ब्लो टू BJP. पण BJP कडेन जर कोण आयलो जाल्यार ED CBI म्हणजे ही जी म्हाका दिसता कंटिन्युअस दुटप्पीपणां आसा न्हय ती म्हाका दिसता आतां वोटरूय विटल्यात. आनी तुमी जशे कट्टर कार्यकर्त्याचे कितें म्हाका दिसता जर कट्टर कार्यकर्तो आसत जाल्यार तो शेवटाक पार्टी कितें सांगता तें आयकता. कारण नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट प्रत्येकाक मत आसतलें. म्हणजे आज जी घडामोड जाल्या तातूंत म्हजें मत आसत किंवा आनी कोणाचें मत आसत, पण जेन्ना तुमी पार्टीचे स्पोक्सपर्सन म्हणून वता तुमचें वैयक्तीक मत न्हय तर पार्टीच्या मतांनी ही डिसिप्लीन पार्टीन आसा म्हणून म्हाका दिसता टुडे BJP इज द बिगस्ट पॉलिटिकल पार्टी. आनी आमी एकूच लास्ट हांव एकूच पॉयंट सांगता म्हणजे तुमी जशे काही मतदारसंघ निवडले म्हणजे जशें राजन बाबानूच म्हणलें मायकल हो BJPनूच आशिल्लो, केदार BJPनूच आशिल्लो. सो खंय तरी तिकेट मेळुना म्हणून किंवा तुमी जशें 94 दिगंबरी हांगा आयिल्लो म्हणलें. सो प्रत्येक वेळार काही ना काही कारणां आसता ते भायर गेल्ले. सो म्हाका दिसता आज 8 जाण सुद्दां आयल्या तातूंतले खूब जाण हे BJPक नवे न्हय. सो म्हाका इतलेंच दिसता की म्हजो तुका फुडलो प्रश्न तोच आहा की तुमचे कडेन 25 जाणांचे येदें व्हडलें स्ट्रेंथ आसतनाय तुमकां आनीक 8 जाण घेवचे कित्याक दिसले? पूण तो प्रश्न हांव तुमकां विचारता न्ही ना राजेश बाबू हो तुमकां प्रश्न विचारचे पयलीं न्ही हो प्रश्न विचारचे पयलीं हांव घेता एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. सडेतोड नायक करेवणी तुमकां परतून एकदां येवकार दिता. आमी आयच्या काँग्रेस फुटीचेर हो विश्वासघात काय कितें आनीक अशे तरेचे जे पळय विश्वासघात
पार्टी आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन करता काय कितें हाजेर चर्चा करत आसात. आमचे भितर आसात गिरिराज पै वेर्णेकार जे BJPचे एक म्हणयारे आसात आनी आमचे बरोबर आसात राजन काकोडकर. हांव गिरिराज बाब तुमचे कडेन ह्याच प्रश्नाचेर उलयतालो. तुमचे कडेन ऑलरेडी 25 जाण आसात, तुमचे स्वताचे 20 जाण आसात, तुमकां 2 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वांगड्याचो तेंको आसा, 3 अपक्ष तुमचे बरोबर आहात. हे 25 जाण आसतना तुमी जवळ जवळ 33 वांगडी करपाचो हावेस कित्याक खातीर? नाही, म्हाका दिसता सगळ्याकीन पयलीं म्हणजे आमी सरकार आमचें आसा भाजपाचें आनी आमकां मॅन्डेटूय आसा. सो त्यामुळे वी आर नॉट ट्रायंग टू मॅन्युफॅक्चर अ मॅन्डेट. दुसरें जर म्हणजे जशें कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आसता, म्हाका दिसता यू ऑल्सो हॅव टू बी अ कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन रुलींग पार्टी. कारण जर 8 जाण म्हणजे म्हाका सगळ्याकीन म्हणजे BJPक विचारच्या पेक्षा आमी तांकां कित्याक घेतले, म्हाका दिसता हो एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा की काँग्रेसीन आज कोणूच कित्याक रावूंक सोदिना. म्हणजे तो गुलाम नबी आझाद सारको खामो, म्हणजे आमी जर आयडियोलॉजी आनी हाज्या बद्दल म्हणटा, आज गुलाम नबी आझादा सारको खामो कित्याक वचूंक सोदता. म्हणजे हांवें तुमकां सांगलें तशें तांची वैचारीक दिवाळखोरी. म्हणजे अमित पाटकरा सारक्या नवख्याक तुमी पार्टी बरोबर अध्यक्ष करता, तांणी मायकल मायकल लोबो करतात. सो म्हाका दिसता हाजें उत्तर काँग्रेसीक मेळपाक जाय. आनी जेन्ना 8 रिप्रेझेंटेटिव्ह हू आर इलेक्टेड बाय पीपल जेन्ना तुमकां सांगता की आमकां ह्या पार्टीन रावपाचें ना, आमकां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बऱ्या खातीर तुमच्या पार्टीन येवपाक जाय, म्हाका दिसता एज अ रिस्पॉन्सिबल रुलींग पार्टी हें आमचें कर्तव्य तांकां पार्टीन घेवप. राजन बाब, BJP कडेन 20 जाण प्लस तांकां 2 MGP 3 अपक्ष इतले आसतना आनी 8 जाणां घेवप परवडटा कशें हो प्रश्न? गिरिराज बाबान आतांच म्हणलें हय. की रुलींग सायडीक कन्स्ट्रक्टीव वचपाक जाय. म्हणल्यार 25ची रुलींग सायड कन्स्ट्रक्टीव नाशिल्ली, आतां ती कन्स्ट्रक्ट जाल्या 35 जावन. ओके, 35 न्ही 33 जावन. हय. आनी 33 पोसप म्हणटें सोंपें न्ही. हय, करेक्ट. 33 हांगा म्हळ्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कितलेय म्हणून तांणी, पूण कित तरी गबाड आसता, त्या गबाडा खातीर हे येतात. आनी हे गबाड आसा न्ही ते 33 जाणां वांटून घालप हाजे खातीर आतां लोबोन 35% म्हणिल्लें, कर्नाटका 40 म्हणटा, मंत्री म्हणटा BJPचो कर्नाटका मंत्री 40% म्हणटा. म्हणटा ह्या 35चे 40 जावपाचें. 40 जावपाचें. ड्रग कशाच बंद जावपाक ना, रेंव इल्लिगल कशी बंद जावपाक ना, ती एक एकट्या वांटून दिवची पडटली. सो तूं डायरेक्टली म्हणटा जितले चड वांगडे तितले खावपाची तोंडां चड. एब्सोल्युटली. काँग्रेस 21 वयर 22 वयर दरच नाशिल्ली. बरोबर. आनी कित्याक खावपी जाय काय विचारताली पयलीं काळान 90 ते 20 आसले जाल्यार एकट्या भायर मारप, बरोबर. इलेक्शनान निवडून येवपाक दिवप ना, असली कामां केल्या काँग्रेसवाल्यांनी. सो ही राजन बाबू आमचो गिरिराज भाई ही कसरत, एक गजाल मान्य करुया आमी एज ए पत्रकार म्हणून हांव तुका विचारता, तूं इतले वर्सां राजकारणान आसा, BJP तूं लागींच्यान पळयला सत्ताधारी पक्ष, चड वांगडी घेवप ही कसरत न्ही. आतां हें करूं तो मदांतल्यान कितें विचार ताका. पळय आतां हे पळय 3 राजेंद्र बाबान म्हणजे MLA पोस्टचे पडटा, घबाड हे शब्द वापरप म्हाका दिसता नॅचरल. कारण तो ज्या तृणमूल पक्षाचो आसा थंय 20 कोटी ताज्या MLAच्या हातून म्हणजे मिनिस्टराच्या हातून सांपडटा, ताज्या एडाच्या हातून 22 कोटी सांपडटा. नाही येता राजन बाब येता. नाही हांव तुमकां तुमच्या प्रत्येक स्टेटमेंटाक तुम्ही बंगालान तुमचेच स्टेटमेंट ऐका, तुमच्या पार्टीचे आमदार दितात ते. नाही शिवसेना तो हो म्हणटा नाही शिवसेना नाही तुमचे 20 कोटीचे तुम्ही वचून उलय ना. सो हांव तुमकां परत सांगता, आयडियोलॉजी ही भाजपान आसता, घबाड हे तृणमूल सारख्या पक्षान. कारण तुमी सुद्दां गोंयान जे घेतले, तुमी यू आर ऑन अ हायरिंग स्प्री. बरें तें सोडा, तुमी लोकांचे पयशे दिवना म्हणून तुमचो अध्यक्ष सांगता. तुमचो जो अध्यक्षाक तुम्ही 2 तिकेटी दिल्यो, नाही रिप्लाय कितें दिली ना. सो तुम्ही गिरिराज बाबू एक प्रश्न उरताच, तूं मान्य करपाक, कित्याक जितले चड वांगडी आतां मंत्रीपदां 12 दिवपाक मेळटात आनी 5-6 कॉर्पोरेशन दिवपाक मेळटात, तांकां सोडून तुमी आतां पळय MGPच्या एकाच वांगड्याक मंत्रीपद दिवंक शकले, तेंय बी ताका जाय तशें मेळूना. दुसऱ्या अपक्षा पैकी एकाच अपक्षाक तुमी मंत्रीपद दिवंक शकल्यात. सो हें जें पळय कितें प्रेशर, कारण निमाणें एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर ही एक कसरत, हें एक मान्य करचें पडटलें आमकां. बेजीक जर आमी कॉन्स्टिट्युशन पळयत जाल्यार मिनिस्ट्री
हो प्रोरोगेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सो कोणाक मना सारकें जाता कोणाक मना सारकें ना. परत आमी जे अपक्ष आसत किंवा काही जे पक्ष घेवन वता, म्हाका दिसता खंय तरी बीजेपी वॉन्टेड टू स्ट्रेंथन द गव्हर्नमेंट, की प्रत्येक वेळा जी एक इनस्टेबिलिटीचो आव हाडटात तो आसचो न्हय. आज हांव तशें तुमकां परत म्हणलें तशें की जर कोण तरी फुटून येता, म्हणजे आतां राजेंद्र बाबान कन्स्ट्रक्टिव्ह शब्दाचो कंप्लीट वेगळो अर्थ घेतलो, पण ताणी कितलोय शब्द गुणावपाचो प्रयत्न केलो तरी म्हाका दिसता एक सिंपल पॉयंट हांवें केल्लो की जर 8 जाण काँग्रेसचे फुटून येता, बीजेपीन कितें करपाचें? आनी दे आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. ते जर म्हणटा की आज काँग्रेस पक्षान गोंयांक देर इज नो फ्युचर फॉर गोवा विदिन द काँग्रेस पार्टी, जाल्यार म्हाका रेस्पॉन्सिबिलिटी. हें राजकारण हो प्रश्न गैरलागू कित्याक जाता की कोणीय जर आयलो, तुजें बीजेपीचें घर तूं बरें नेटकें दवरता, बरें दवरता, तुजें ऑलरेडी तुजे कडेन 25 जाण आहात, घर तुजें भरलां, अशें वेळार बरें दारार मारलें कोणें तरी, आमी 8 जाणां मातशें भितर घेयात, आनी तांकां घेतकीर जर सगळ्यांची गैरसोय जर जाता आसत, तुमी कित्याक घेवचें? म्हाका दिसता गैरसोय जातली हो गैरसमज आसा की बाबा चड लोक येता जाल्यार गैरसोय. म्हाका दिसता वी आर एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग द गव्हर्नमेंट. बट देन डेमोक्रेसी वॉट इज द नाही, डेमोक्रेसीचे तुम्हाला परत सांगता, म्हणजे आता तुम्ही मुद्दाम घ्या, व्हॉट हॅज चेंज्ड? चेंज कांयच जावना. सरकार हे कर, म्हणजे आता कशें ते यू कॅन गो ऑन एंड से की जे डेमोक्रेसी बद्दल, बट सरकार करपाचो मॅन्डेट कोणाक मेळ्ळो? बीजेपीक मेळ्ळो. नाही, तुमचे कडेन सो फक्त नथिंग चेंजीस. नाही 20 जाण असून सुद्धा म्हणजे वी आर हाफ वे मार्क आम्ही अचीव केला. सो तातून देर इज नो डिस्प्यूट की पीपल ऑफ गोवा हॅव गिवन अ ओव्हरवेल्मिंग मॅन्डेट टू अस ह्या वेळार. येस, ह्या वेळार. येस. सो तेन्ना आमी म्हाका दिसता जर स्ट्रेंथन केले जाल्यार देर इज नथींग रॉंग इन इट. आनी अशें न्हय की हांवें तशें सांगलें तुमकां, केदार आसत किंवा मायकल आसत, अशें न्हय की दे आर स्ट्रेंजर्स टू बीजेपी. सो तांकां जर ते म्हणजे काही कारणा वास्ते पयस गेल्ले ते जर येता आनी तुमचें सरकार आनी स्ट्रेंथन जाता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी आतां लोकसभेक पळयतले, लोकसभेक सुद्धा हाजो भाजपाक फायदोच जातलो. आनी प्रत्येक सीट हो प्रयोग लोकसभे खातीर केला अशें दिसता. पहिली गोष्ट म्हणजे आमी ती बात आशिल्ली तुगेली की लोकांचें बिट्रेयल, म्हळ्यार लोकांचें बिट्रेयल करतले म्हणून लोकांक खबर आशिल्लें काँग्रेस तोडो भारत जोडो. ना, मागीर कितें जालें की ते देवा मुखार गेले आनी महालक्ष्मी मुखार तांणी म्हणलें की आमी फोडची ना, आमी एफिडेवीट दितली म्हणून पावले. आतां काँग्रेसीन बिट्रेयल केलें, डेफिनेटली केलें, आनी ताजी शिक्षा तांकां आतां लोक दितलेच. दुसरी म्हणल्यार आनी एक बिट्रेयल आहा की ह्या महालक्ष्मी मुखार तांणी घेतिल्लो सोपूत कोणी मोडपा लायलो, ते येता म्हणून मोडपा लावपा. आतां कोण तरी सांगला की हांव देवी तुका अमकें कटलो, आपूण हे कटलो म्हणून देवी कडेन सोपूत घेतिल्लो, तो मोडपाक कोण तरी प्रोत्साहन दिता, कोण तरी तांकां भितर कोण घेता? तू सरळ आरोप कर. बीजेपी. आनी घेवपाक तुमी महालक्ष्मी मरे वचात, परत सांगा महालक्ष्मी. पण दिगंबरान सांगलें मरे, दिगंबरान लोकां मरे गेलो ना, नाही, दिगंबरान लोकां उद्देशून नाशिल्लें ते, देवा उद्देशूनच नाशिल्लें. दिगंबराक स्पेसिफीक प्रश्न पत्रकारांनी केल्लो, तुवें देवा मुखार सोपूत घेतिल्लो जाल्यार दिगंबरान सांगलें, आपल्या देवान येवन सांगलें तूं जें कितें अस्वस्थ तूं वचून भायर सर. देवान येवन सांगलें, ते लोकांक सांगलें. फायनली लोक देव कोण वचतलो? जो मतदार आसतो देव. मतदारांनी ताका निवडून काडिल्लो, देवाक ताणी देवा कडेन सोपूत घेतला म्हणून मतदारांनी निवडून काडिल्लो, ताणी परत मतदारां वचून सगळें बरोबर. हातूंत भितर क्रेडिबिलिटी जर प्रश्न आहा तो दिगंबराची क्रेडिबिलिटीचो आसा, बीजेपीचो ना. दिगंबर फाटले आतां 2 म्हयने जाले बीजेपीची दारां धोडायता तो म्हणटा तशें. ताका फक्त 8 जाण जायनाशिल्ले, ते 8 जाण जाले, तो गेलो. सो दिगंबरान जर अस्वस्थ जावन फाटल्या वेळार तो पर्रीकारा सोडटा आसतना अस्वस्थ जालो न्ही, भितरल्यान आपल्याला कुचंबळा जाता म्हणिल्लें म्हणटा. आतां म्हाका सांग, तुवें समज देवा मुखार सोपूत घेतला आनी हांव येवन तुका कितें तरी ताजेर हें करूं लायता वेगळें काम, हांव देवा मान्नचो जालो, हांव नास्तीक मरे. तूं नास्तीक, हांव नास्तीक जालो ना. बीजेपी नास्तीक जाली, ते कशे महालक्ष्मी माननात. राजेंद्र ते महालक्ष्मी मानतात, ते बाबुशा मानतात. राजेंद्र बाबाची देवभक्ती पळोवन म्हाका भरून आयलें. जेन्ना शांतादुर्गेचो इन्सल्ट किरण काकोडकरान केल्लो तेन्ना हो राजेंद्र काकोडकार न्हिदिल्लो, शांतादुर्गेक उलयलो ना. ती उपकारना आमकां बंगालची दुर्गा हाडूंक जाय म्हणून जेन्ना शांतादुर्गेचे ममता कडेन हो राजेंद्र काकोडकर
रॉक जागिल्ले, रॉक जागिल्ले. तेन्ना ओगे आशिल्लो. रॉक जागिल्ले, तुवें उलट सांगिल्ले, मोदीन तुवें केल्ले. उलयल्ले. हे सगळे हे पळय, मोदीन हे पळय, केल्ले. आज मोदीन आणि केल्ले. जर परत मोदीन परत देवा परत मोदीन परत केल्लो. लोकशाहीचे उलयतात पळय, जर लोकशाहीचे तुमी वचूंक जाय जाल्यार टीएमसीक उलोवपाचो कसलोच अधिकार ना. लोकांनी घरा बसयल्या. सो म्हाका काय दिसता हे आमकां आसा 8% मत पडला, तुमच्या पयले फाटी 1.5% तुम्ही पडली. राजू बाबाचो तुम्ही रिकॉर्डेड डिबेट पळया. हांवें तेन्नाय सांगिल्लो की हे जे शपथ आनी शपथपत्रां घेतल्या ताजो कांयच अर्थ ना. इशू डायवर्ट करनाका. डायवर्ट न्ही. तुम्ही देवाची जी ही अरे केल्या तुमची- 8 जाणांक घेवन ती तुमची- सांगात तुमकां सांगलें दिली. हांवें, तुमकां सांगलें. देवाचो विश्वासघात तुमची- केला, तुम- महालक्ष्मीचो विश्वासघात केला. देवाचो तुम्ही बाबूशा insult- फाटल्यान देवाचो रावले. इन्सल्ट करपी तुमची पार्टी. तुम्ही बाबूशा फाटल्यान आमी- रावले. राजन बाब हातूंत भितर एक इशू सामको येता असो देव बिव ह्या राजकीय नेत्यांक देव महाळ म्हयनो कितलो लागता ते आमकां खबर नाही. हे हांव सांगता. बीजेपीन बीजेपीन महालक्ष्मी बीच केल्या. बीजेपीन घेतिल्ली म्हाका शपथ दाखया की आमी कोणाकूच पार्टीन घेवचे ना. बरोबर. शपथ घेवपा नाका. देवा नाही, तो मुखार जेन्ना- देवा- नाही, हे देवा तुमचे- मुखार जी शपथ घेतिल्लो तो मोडपा लायलो. बरं राजन बाब आमी म्हाका एक कोण सांग बगलेले कशें राजन- बगलेले? तुम्ही बाबूशा फाटल्यान ना- रावले. ना खंयचो पूण- बाबूश? ना पूण कोणतो बाबू राजन राजन बाब म्हाका राजन बाब ते म्हजो कितें उलयता ते म्हजो राजन निमाणो बाब म्हजो म्हणजे- निमाणो तुका स्पेसिफीक प्रश्न म्हणून तुम्ही एज political ए विरोधी irrelevant पक्ष जाल्या. एज ए विरोधी पक्ष तुम्ही सपशेल फसल्यात. तुम्ही लोकांक क्रेडिबल लोकशाय क्रेडिबल ऑपोजिशन दिवपाक अपयशी ठरल्यात हें मान्य करता तूं तृणमूल सगळ्यांच्या वतीन तूं उलय. ऑपोजिशन म्हणते काँग्रेसीन कितें केलो. तें नाका म्हाका तुमकां ते पळय तूं हांगा हांव तुका म्हणटा तूं म्हाका हातूंत भितर कांयच येना. काँग्रेस आणि बीजेपी खंय आसा आतां. कारण तो There is म्हणटा no Congress, there गिरिराज is no म्हणटा BJP. गिरिराज म्हणटा काँग्रेस म्हणटी सुरवातेसाकून बीजेपीचोच भाग आशिल्लो. गिरिराज म्हणटा तो तथ्य दिसता न्ही. तो म्हणटा की आमी बाबा स्थिर आसात आमी निश्ठावान पक्ष घेवन चलयतात. हे जर फुटतात आमी सांगितात हे फुटपी लोक हांकां मदत दिनाकात. हाजे फुडें लोकांनी विरोधी पक्ष म्हणून जे पळय कितें पक्ष आसात तांचेर विश्वास कित्याक दवरचो. विश्वास दवरूं जाय. कित्याक विश्वास दवरचो दवरपाचो तुमी म्हळ्यार जिखून आयले तर फुटतात. फुटपाक कोण हें करता हेंय बी इम्पॉर्टंट हे पळय, कोणीय करतले एज ए सत्ताधारी फुटपाक पक्ष कोण करता? एज ए सत्ताधारी कित्याक पक्ष करता? एज ए कित्याक? सत्ताधारी कित्याक पक्ष करता? मी- तांकां कारण आतां ताणें सांगलें तांकां की विरोधी ते पक्ष काबार करपाचे आहात. consolidation- हें सांगली न्ही ताका. नाही विरोधी पक्ष नाही तो हें हे- करपाचो. हो एक एनालिसीस काढलो. कॉन्सॉलिडेशन आहा तो कितें तरी शब्द काडलो ताणें की हे कॉम्प्रेहेन्सिव्ह नाशिल्ले आमचे जे 25 आशिल्ले ताका 33 जाय आशिल्ले हें सांगलें ताणें न्ही. गिराज बाबा म्हाका तुगेलो एक निमाणो स्टेटमेंट दी हे जे पळय घडणूक जालें ताचेर एक निमाणो आनी मागीर आमी कार्यावळ सोंपयतात. म्हाका इतलेंच दिसता की म्हणजे राजेंद्र बाबाक हांव एप्रिशिएट करता तो ज्या तरेन सांगता पण तांचो आर्ग्युमेंट्स सगळे फोल ठरल्या. तांकां एक्झीट डोर ऑलरेडी लोकांनी दाखयला. म्हाका इतलेंच दिसता की आज जे घडलां म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेस मुक्त भारताचो जो नारो दिल्लो म्हाका दिसता त्या दिशेन काँग्रेस चल्ल्या. सो भारत जोडो यात्रा करच्या पेक्षा हे काँग्रेस छोडो जे चल्ला ताजेर म्हाका दिसता राहुल गांधीन लक्ष दिवपाक जाय. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आज सरकार अदीक रुपान बळकट जाला आनी बऱ्या तरेन लोकां पर्यंत वतले. बीजेपीचे आज 28 आमदार घेवन वतले आनी म्हाका इतलेंच सांगूंक सोदता हांव की आज जी घटना घडल्या ताज्या खातीर काँग्रेसीन इंट्रोस्पेक्ट करूंक जाय बीजेपीन न्हय. थँक्यू व्हेरी मच. एक गजाल सामकी खरी काँग्रेसीन आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा कारण लोकांचो विश्वास ह्या पक्षा वयलो कमी जायत आसा. लोकांचो विश्वास वाडयतले जाल्यार आतां नवे चेहरे नवो विचारधारा आनी आक्रमकता जे कोण उरल्यात तांकां दाखोवचें पडटलें. आनी सरकाराकय एक जपसालदारकी चड वाडल्या. जपसालदारकी प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री म्हणून आतां चड जबाबदार जावचें पडटलें कारण आतां जवळ जवळ तांचे येदी व्हडली सरकार निर्माण जाल्ल्या. हें सरकार लोकांचे प्रश्न सोडयतलें काय कितें. हें सरकार लोकांच्या म्हऱ्यान वतलें काय कितें. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार लोकांचे उत्फर्के ह्या सरकारान परावर्तीत जातले काय कितें हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आमी इतल्यान ही डिबेट सोंपयतात. गिरिराज बाब आनी राजन काकोडकर तुमी हांगा आयले आनी पोटतिडकीन खडेगांठ पडाल तुमी तुमची मतां म्हणली. हांव तुमकां उपकारी आसा. धन्यवाद.